गांवांतलो हे आमचे केळबाईची देवी आहा तिजो हांव भक्तगण भोंड म्हणटा तसो आमचे हे जे जात्रेचे आमच्या देवीचे गोवाच्या केळबाईच्या देवीची आयज जात्रेचो उत्सव आहा आयज पंचमीचो उत्सव ताका म्हणटात तो आयज अख्ख्या गांवांत सगळ्या गोंयांत म्हणटा तसो फामाद आहा गोंयांतल्या कांय लोकांतून आमचे देवीचे धोंड आहात तेन्ना सगळ्या धोंडांक आनी सगळ्या भाविकांक म्हाज्या वतीन आनी म्हाज्या मुळगांवच्या ग्रामस्थांच्या वतीन हांव तांकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी हे जात्रेची त्यांचे जात्रेचो आमच्या देवीचो तेंचे सगळ्यांचेर कृपा आशिर्वाद आसचो अशें म्हणून म्हणटा तर आमचे हे जे जात्रेचें व्रत आहा हे आमचें व्रत पाडव्यानसून सुरू जाता गुडी पाडव्यानसून सुरू जावन आयज पंचमी दिसा आमचे तळयेचेर धोंडाचें न्हावप जाता तेज्या उपरांत मागीर आमचो फळार जाता आयज सांजचे आतां हे पळय आमची उत्सव आहा आतां हांगासर आमचे भक्तगण जे धोंड आहा ती आमची पेट आहा ती पेट तशी सजयतली पेट हांगासर फाटल्यान दवरलेली आसा पेट आमची तुमी पयले आसले ती सजयतले तेज्या उपरांत पेट नाचतली हांगासून मागीर सादारण एक 12-12:30च्या दरम्यान आमी मया ह्या गांवांत भयणीगेर वर्सां जे तशें अख्यायिका आसा की ती आपल्या भयणीगेर 4 दीस वस्तेक वयता म्हणून तशें आमी आयज वस्तेक व्हरपाक ते मयेचे जे मोड आहात ते आयज आमचे देवीक व्हरोंक येतले 12-12:30 सादारण 12-12:30च्या दरम्यान हांगासून ते व्हरपाक येतात आनी हांगासून आमी वाजत गाजत तिका मया गांवांत धाडटा आमी तेन्ना धाडटना वयतना आमी हांगासून वाळशेसून पयलीं हांगासून पळोवन वचून भायर सरल्या उपरांत जळपाव म्हणून एक आसा थंय आमचो थंय खोल जाता थंय आमचे मोड जे आसा ते परत आमच्या सायबिणीक माथ्यार घेवन जर पावसार येता पावसार येवन तिका निरोप दिता आनी थंयसून मागीर आमचे जे मोड आहा ते मया गांवांत तिका पावपाक वयतात थंयसून परत वाळशेन वयतात वाळशेनूय भक्तगण जावं देवीचे जे भावीक आहात ते प्रसादा खातीर जावं कौला खातीर रावतात थंयसून फुडें पोड्ड्या मागीर वयर हायर सेकंडरी कडल्यान अशें म्हणजे विनायक नगर सुधा कॉलनी शारदा कॉलनी आसा थंयसून वडा कडेन येता वडा कडेन त्या सगळ्या भाविकांक आपलो कौल दिता थंयच्यान अशी परत थिएटरा कडल्यान ती मया वचपाक वयता मया वयतना वंड्यार म्हणून विसव घेता ही अख्यायिका आसा की थंय एक घट्टण म्हणून आसा थंयच्या घट्टणाचेर वचून ती आपल्या थंय विसव घेता म्हणजे सादारण एक 4-4:30 ते 5 मेरेन आमी थंय वंड्यार म्हणटा थंय पावता थंय विसव घेतल्या उपरांत एक अर्द्या एका वराचो विसव घेता आमी आनी देवीची केळबाईची सकाळीं 6 सुमार देवी केळबाईचें मयाचें देवूळ आसा ते मया देवळान वयता आनी थंयसर मागीर तेंचे जे कोण आहा ते आपूण भितर घेतात आनी थंयच्यान आमी मागीर विसव घेता आनी आमी आसा तशें परतून येता तशेंच 9व्या दिसा म्हणजे 8व्या दिसा अष्टमी दिसा जे दीस देवी मयाची मांबयची जात्रा आसता दिसा आमी परत हांगासून ती हाडपाक वयता तांकां देवीक आमचे परत हाडपाक वयता तशें हाडटना आमी अशी मायनी वरसून म्हणजे मायनी वरसून सगळें अशें रानांत आमची पयलींची पारंपारीक वाट आसा थंयसून घेवन येता परत मागीर आमी दाडा कडेन म्हणून आसा आमच्या दाडाचें म्हणून एक स्थान आहा त्या दाडाच्या स्थानाचेर आमी ती रातीचो विसव घेता आनी दुसरे दिसा 9व्या दिसा सकाळीं फुडें कौल सुरू जाता पयलीं रावताचे पिळगेक पयलीं कौल जाता तेज्या उपरांत गाडाचे पिळगेक कौल जाता गाडाचे पिळगेक कौल जाल्या उपरांत कोरगूंचे पिळगेक कौल जाता कोरगूंचे पिळगेक जाल्या उपरांत मागीर जे सरप बंधू आहा आनी बाकीची पळय आहा तांकां कौल जाल्या उपरांत देवी देवळा कडेन सकयल येता देवळा कडेन सकयल येवन बाकीच्या भक्तगणांक कौल करता तशें करून दिवसभर कौलाचो प्रोग्राम कार्यक्रम जाल्या उपरांत सांजचे सादारण 4च्या दरम्यान धोडांक निमाणी कौल जाता सगळ्यांक कौल जाल्या उपरांत आनी धोडांक कौल जालो आमचे जो हें आसा तो विसव आमचें जें व्रत आहा पळय तें धोडांक कौल जाल्या उपरांत तेच्या उपरांत विसर्जन जाता पूण मागीर आमची देवी जी आहा ती आमच्या ते सायडीक पेड बांदल्या त्या पेडाचेर स्नान बंद जाता तसो आनी 5 दीस फुडें उत्सव आसता आनी 5व्या दिसा देवी म्हणजे 4 दीस 4-5 दीस नाटकां हे ते सगळे उत्सव म्हणजे भक्तिमय उत्सव आसता आनी 5व्या दिसा देवी मंदिरांत वयता तेन्ना सगळ्यांक कौल करता आनी परत मंदिरांत आसली तशी स्नान बंद जाता असो हो आमच्या मुळगांवचो हो म्हणजे अख्ख्या मुळगांवांत आतां आमच्या मुळगांव गांवांत म्हणचे तुमी जे धोंड आसात ते धोंड म्हणा किंवा भायर बाकीचे जे धोंड ना ते सुद्दां अशें सादारण ते सबंद अख्खो गांव म्हणटा तसो एकवत रावता शिवराक रावता पूण नुस्तें मच्छी मटण तसलें कांय खायना आनी गांवांत तसलें बाकीचो आनी वास आसना तेन्ना फक्त 9 दीस गांवांत आमचे अख्खें भक्तिमय म्हणटा तशें वातावरण आसता आनी एकदम नितळ सारकें वातावरण आसता अशेंच सगळ्यांचो एकोपो आसता गांवांत भायले सुद्दां जातीचे लोक आसात भायली सुद्दां आनी प्रथाचे लोक आसात ते सुद्दां देवीच्या कृपेक आशिर्वादान म्हणटा तशें नितळ रावतात नुस्तें मांस मच्छी तशें कांय भक्षण करिनात आनी तुमी जर गांवांत येवन बसत ह्या 9 दिसांक गांवांत तुमकां नुस्तें दिसना आनी कसलेच वास दिसना फक्त भक्तिमय वातावरण आसता आनी एक नितळ अशें वातावरण आसता असो ह्या देवीचो अगाध महिमा आसा तेन्ना तुमी सगळ्यांचो तुमच्या सगळ्यांचेर त्या देवीची कृपा जावची आनी अशेंच ही उत्सव वाडोवचो अशें त्या देवी कडेन प्रार्थना करता की केळबाई सातेरी केळबाई माता की जय.
गणितकर म्हणजे माते आज ग्रामाचो आकार करणाऱ्या ग्रामपुरुषाचे तुझे गणितकर म्हणजे माते आज खाड वसा गीताख्य म्हणजे माते आज आयरा वसाचे तुझे गणितकर म्हणजे माते आज राम वसा गीताख्य म्हणजे माते आज कुळकार ब्राह्मण वचनाख्य म्हणजे माते आज लाडाचे तुझे गणितकर म्हणजे माते आज धायमान गीताख्य म्हणजे माते आज कळ्याकराचे तुझे गणितकर म्हणजे माते आज जान जाणी सात जाणी आठव्या घेतोबात वचनाख्य म्हणजे माते आज मायेचो पुरमास घटीदेवता महारिंगण म्हणजे माते आज चारवी बसो चारवी तत्वा घेऊन बसले म्हणजे माते आज देवरस देवकाळ घेऊन बसले म्हणजे माते आज निराकाराचो आकार केले म्हणजे माते आज सगुण रूप धारण केले म्हणजे माते आज मुळगाव ग्राम भारीकोट असो खंडले म्हणजे माते आज चैत्र शुद्ध पंचमीचा तुझा हो मायक म्हणजे माते आज घाटची टाळी कोकणची माळी समुद्राच्या किनाऱ्यापर्यंत तुझ्या ह्या मायकाची कीर्ती शास्त्र म्हणजे माते आज हे कीर्तीकडे लक्ष लाय म्हणजे माते आज तू पेटे सामीरदा मोहिमडा राजीदा म्हणजे माते आज हो मायात आनंदान करून घ्या पाचशाचे कल्याण कर